मोगाळ भयणीनो आनी भावनो, खूब तेंप जालो. तुमी आजून बाजिलिकेंत येवंक ना, कित्याक खूब वावर हांगसर चलतालो. भरपूर काम केलेलें आसा, पूण आनिकूय काम करचें आसा तें आमी मागीर करतले हांव. तर फाल्यां सावन 23 सांगे 6 माडी आसा आनी माडये उपरांत म्हणून हितूं 24 नोयनां सुरू जातात. नोयनाची मिसां हे भाशेन आसतलीं. सकाळीं 6 वरांचेर, मागीर 7:15, 8:15 आनी 9:30 मीस डिनरींचे आसा. तर प्रत्येक डिनरीक हे भाशेन दिलेले आसा. थोड्या जाग्यांचेर 2 डिनरी बरोबर येतली. मागीर 10:30 मीस आसा आनी सांजेचे पयले मीस म्हणून हितून 3:45 ते प्रत्येक खात्याक दिलेले आसा. दिवसीच्या डिफरंट सेंटर्स म्हणटात पळय ते. आनी उपरांत 5 आनी ताचे उपरांत 6 जे मीस आसतले ते इंग्लीश भाशेन आसतले. तर हे भाशेन दर नोयनाचो कार्यक्रम मिसाचो आसा. पूण 25 वेर 10:30 मीस आसचें ना, पूण मीस कॅथिड्रलान आसतलें. कित्याक कॅथिड्रलाची आस्कारीण कातरीन अलेक्झांड्रीची तिचें फेस्त आसा. तर थिंचोर बाकीचो लोक वेतलो. आनी तेच भाशेन पयलेर म्हणून हितूं मीस 10:30 आसचें ना, पूण त्या वरार आंतरधर्मीक मेळावो आसतलो आनी ताका लागून ताचे उपरांत 10:30 म्हणून हितूं मीस आसतले. ह्या वर्सा आमी मिसांच न्हय पूण आनिकूय केलेले आसा. मिसाचें सांगपाचें आसा जाल्यार 600 आनी 27 वेर म्हणून हितूं सकाळीं सोनवारा दीस आनी आयतारा दीस मीस 5 सुरू जातले. तेच भाशेन 2 तारखेरूय मीस 5 स्टार्ट जातले. आयतारा दीस 11:30 तमीळ भाशेन मीस आसतले. त्या उपरांत 12:30 मल्याळम आनी मागीर 2:30 हिंदी भाशेन मीस आसतले. 2 तारखेर 11:30 पुर्तुगेजीन मीस आसा आनी 12:30 सगळे जे यात्रेकर येतले म्हणून हितूं महाराष्ट्रा आनी बेलगांवसान ती मीस भेटयतली. 3 भासांनी ते मीस जातले. आमचे भाशेन मराठींत आनी कन्नड भाशेन. फेस्ताच्या दिसा मिसां 4 सुरू जातात. कित्याक 2 हांगसान लोक पवित्र रॅली केशी येतात आनी उमांग घेवन मागीर पेंडोलांत आसतात. तर मागीर 5, 6, 7, 8 आनी 9 मीस आसतली. आनी 10:30 परबेचे मीस. त्या मिसाक येजमान आसतले एपिस्टोलीक नान्सियो आर्च बिशप लिओपोल्डो जिरेली आनी आमचे आर्च बिशप फिलिप नेरी, कार्डिनल फेरांव आनी बिशप ऑल्विन डायस त्या मिसान भाग घेतले आनी खूब पाद्री सेलेब्रेट करतले. त्या उपरांत 12:30 आनी 3, 4 आनी 5, 6 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. तर हे भाशेन मिसांची मांडावळ आसा. पूण मिसूच न्हय, हांगसर पेंडोलांत आनी पेंडोलाच्या भायर हेरूय धर्मीक कार्यक्रम आसात. पयले म्हणजे मीस कुमसारां आसात. कुमसारां सद्दां सकाळची 6 ते 11 आसतली आनी सांजेचे 3 ते 6. तर 30 वेर आनी 2 तारखेर सांजेचीं कुमसारां आसची नात. पूण आनिकूय आमी केलेले आसा. वर्साचे वर्सा हांगसर पवित्र भोजवण आसताली सकाळीं 6 ते सांजेची 6 पर्यंत. ह्याय वर्सा आसतली, पूण आमकां जे पाप साहेबान सहभागिलेपण आमकां उलो मारलेलो आसा ताका लागून प्रत्येक फिरगोज आपले जे कोण मागण्यांत आसात त्या लोकांक हांवें आपयल्लीं आसा. इंटरसेसरी ग्रुप्स आनी पवित्र भोजवणांक
ती बसतली 2 वरां. तो ती मांडावळ अशी केलेली आसा 5 सुरू जातली ही पवित्र भोजवण आनी मागणे. त्या उपरांत 6 ते 8, 8 ते 10, 10 ते 12, 12 ते 2, 2 ते 4, 4 ते 6 हे 4 ते 6 इंग्लीश भाशेन जातले आनी 11 घोडेक मदेकात थोडे इंग्लिशीनूय जातली पवित्र भोजवण. तर ह्या भोजवणेक तुमच्यान तुमची इंतेसां धाडूंक जाता आनी आमी ती घेतल्यान एका मोबायलाचेर आनी ती थंयसर आमी तुमचे पासत मागतल्या. आतां भयणीनो भावनो, कितें म्हणून आमी ह्या नोयनाच्या आनी फेस्ताच्या दिसांनी अणभवतल्या. पाप साहेबान आमकां सांगलां आमी सगळी पोरजां सिनोडॅलिटी म्हणजे सगळी पोरजां चलत वेता. चलत खंयसर वेता, चलत खंयचे भाशेन वेता, जेजू बरोबर. आनी आमच्या कार्डिनलान आमकां आपले पास्टरल चिटीन अशें सांगलेलें आसा की आमी जेजू बरोबर चलता आनी ताच्या फाटल्यान आमी वेता. तर ताचो फाटलाव करतानूय तर हे भाशेन आमचें हे थीम मांडून घेतलेली आसा. भगवंत फ्रांसीस भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून एकचार सहभागिलेपण आनी मिसांव आमी जिवया. तर हे भाशेन आमचो सगळो हो कार्यक्रम आसतलो आनी ताचेर आदारून प्रत्येक दिसा जी सेवा धर्म आसतली ताचेर आदारून आसा. तर म्हाका अशें म्हणूंक जाय की जशे भाशेन भगवंत फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत जेजूक पूर्णपणे ओपून ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन आपली उतरां कोन्यो चाल जेजूच्यो करून घेतल्यो, तेच भाशेन आमी जेजूच्या एकवटान रावया आनी ताचे ताच्या मागण्यांतल्यान आमकां हीच कृपा मेळो म्हणून हांव सगळ्यां पासत मागतां.